नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कानी प्रेरणाचे मळले कार्यक्रमांतू हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. हांव जयश्री पै. आयज आमगेल्या कार्यक्रमांतू आमकां सगळ्यांक एक प्रेरण जावचें तसले मनुष्यत्वा खातीर प्रेरण जावचे आनी एक कॅरिंग हार्ट म्हूण सांगताची तसले मंगळूरचे देविका प्रभू आज आमगेलो आसाची. ह्या कार्यक्रमाक स्वागत देविका प्रभू तुमकां. आमी केद्दांय रोडार वता आसतना सन्न सन्न सुण्या पेट्टे माजरां पेल्ल्यांक पुरो पळयताची. हें रोडार खंयचेय कारणार येवन आसचा पुरो. ते कोणी कोणी घरांत दवरनाशिल्ले घरां चड जावन तांकां खंय घालचें पूण कळना रोडार हाडून घालताची. हांवें ऑलरेडी सुणे माजरे आसताची तांणी पेट्ट घाल्लेले ते रोडार येवन आसताची. हें कारण कसलेय आसो पाप हें सान सान पिल्ल इतली सान तांकां पोट्टाबूक आसा पुरो भयभीत आसा पुरो तांकां वाहनां मुळा पडटा की म्हणल्यार एक भंय आसता. असल पुराय आसतना तांणी एकडे तेकडे वतना तांचेर पाप पुण्य पळोवन कितली की जन तांकां बिस्किटांनी घालची आमी पळयताची. तेंय आमी पळयला बिस्कीट घालताची एक ಸ್ವಲ್ಪ जन आपोण वताच मुखारी जाल्यार असले तोंड येनतिले प्राण्यांक घरांत शीत कोरून दूध की पुरा घालच्याक आमकां कितले जन साध्य आसा. असले घर दार नतिले अनाथ मूक प्राण्यांक शीत शिजोवन घालची काम आमगेल आईचे सोयरे ते करताची. हे एक काम एक कॅरिंग म्हूण मात्र न्ही एक जेन्युइन लव म्हूण सांगीत. जेन्युइन लव मात्र न्ही हें एक डेडिकेशन आनी चॅलेंज फेस करून वच्चे एक व्हड काम म्हूण आमकां दिसता. सो देविका प्रभू तुमी हाजे खातीर कशी टायम करताची. एक इंग्लिशान एक हें आसा सेयिंग एग्जाम्पल टेक टायम टू डू वॉट मेक्स युअर हार्ट हॅपी और सोल हॅपी. सो आमगेलो आसाची हांणी कशी टायम करताची आनी हांगेले अडचण कसकसल हांकां येवन आसा पुरो म्हणून आमगेले भाशा भाशांतू आयकुया. सो देविका प्रभू तुमकां पास हांव हांगा स्वागत करता आनी तुमगेले किरो परिचय आमगेले विक्षका खातीर तुमी सांग्या. ओके. हांव देविका प्रभू. म्हगेलें मूलतः गांव कोट. आमी कोटांत आनो अम्मा हांव आशिल्लीं. ती म्हगेलो आनो स्वतंत्र होराटगार जावन आशिल्लो. मागीर आमी 8 जन भाव भयण्यो. म्हगेले 7 जनाले शिकून जाले बॉम्बे गेलीं ती थंय सेटल जालीं ती. म्हगेलो अण्ण सुरे चमकालो बॉम्बेक थंय काम लागलें. मागीर ताका एका भयण्या आपोवन येलें. तशें लास्टाक आनो अम्मा हांव मात्र गांवां व्हरलीं ती. मागीर गांवांतल्यान आमकां ओन घर ना आशिल्लें स्वता घर भाडे घरां आशिल्लीं ती. तशें अण्णान फ्लॅट घेवन बॉम्बे गेलें. मागीर म्हगेलें एज्युकेशन जालें नंतर हांव आनो अम्मा बॉम्बे वचून सेटल जालीं ती. वर्डीक जावन वापस हांव मंगळूर आयली. म्हगेल्या बामणान नांव दिनेश प्रभू म्हणून. हें म्हगेलें सांजचें एक परिचय. ओके. आनो तुमगेलो फ्रीडम फायटर आशिल्लो म्हूण आयकून भारी खूश जाता. आनी ताणें देशा खातीर मस्त सॅक्रिफायस करून आसा पुरो. खंडीत. हय. आनी तशीच तेंची एक आसून तुमी आतां परिसरा खातीर ध्यान दिता आसाची. हे दोळताय तुमी कितली सुण्या माजरां पेल्लां पळय होडकोन आसा पुरो. आनी ह्या कामा खातीर तुमकां कसो प्रेरणा कशी आनी केन्ना तुमी सुरू केलें म्हूण आमगेल्या विक्षका खातीर एक सांगयाची. प्रेरणा म्हणचे पेशी सांतुलेन आमकां आशिल्लें तें खंयचेय जिवा वयर एक मोग म्हणचे सांतुलेन आमकां आशिल्लें तें. मागीर गांवां आसतना आशिल्लें. बॉम्बे गेलें मागीर तें कसो न्ही चान्स मेळ्ळी. फ्लॅटां आशिल्लीं न्ही ती तसलकांनी पळोवचें काय जाय न्ही पोसूचें काय जाय. वर्डीक जावन हांव मंगळूर आयलें. मागीर बोंदेलांत अशें. हो 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 हो. बोंदेल आमी आनी फुडें विक्रांत टायर्सांत कामार आशिल्लीं. मागीर कारणांतरांनी VRS घेवन घरांत एक सांजची आंगडी जिन्स आंगडी दवरले आमी. एक दीस पावसाळेन तूं सकाळीं उठ्ठेतानाची 2 रुखां म्हणा तो 1-2 माजरां पिल्ल कोणकी हांड सोडलेलें आशिल्लें आमगेलें. ते पळोवचें जाय नशें आमी ते भितर हाडलें. ताका 2 नांवय दवरले ब्लॅकी आनी बुल्ला म्हणून. एक दादले एक बायल आशिल्लें. व्हेरी नायस.
ते वर्स भितरी व्हड जालें वर्सा भितरी पिल्ल दवरसूर केलें एक एक पटी दवरता 4-5 अशी पिल्ल दवरता आशिल्लें वर्स 2 वर्स म्हणटाना 10-12 पिल्ल जालीं आमगे ते तशें ते कंटिन्यू जालें मागीर तुमकां ताजेर एक नमुने मोग पडलो घरांतून मेंबरशीप बंदोवन घेतले तशीच मागीर हें आतां माजराल काणी जाली आनी सुण्या तुमी कशी हाडले सुणेक येद्र आमगेल घरा येद्र एक कोयरा डब्बा आशिल्लो म्युन्सिपालिटीचे ते कोयर विंचून खावचे साधारण कितली वर्सां फुडें एक 10-12 वर्स फुडें 10-12 वर्स फुडें म्हळ्यार माजरां येवन तशी थोडे काळांनी म्हण येता माजरां येयलींची एक 10-20 वर्स जाली 22-23 वर्स त्या घरा याद म्हळ्यार 2021 साधारण 23 जालें एक 23 वर्स तुलें तशी मागीर 2-4 वर्सांनी ते कोयरा डब्बा काण वय कॉर्पोरेशनान कोयरा डब्बा काण पार्काक केलें चेडवां खेळूंक झाडां येवन पार्क केलें ते कोयरा डब्बा गेले केन्ना की तांकां बुकेक कसं ना पोट्टाक सुण्यांक आमगेले दोळे येद्र पळयत आनी ते पळोवचे जाय न्ही घरा लागीं येताना आमी पोट्टा घालचे सूर केलें तशें ते 3 सुणे आमगे ते जालीं आमगे ते म्हळ्यार बाब भायर आमगेलें घर सान घर सान एक सेन्सान तो EWS घर आमगेलें सान तांतू आंगडी घर म्हणटाने माजरां पोसताना सुणे भितर घेवं तशें ना भायर तांकां वेवस्था कोन्न दिल्या पावसाळ्यांनी दोचाकांनी फूड घालता ती दिवसा 2 वेळा अच्छा तशी करून तुम्ही एक सुणे माजरां भितर घेतले आनी कशी अनोन्यते आसताची एक म्हळ्यार एक्चुअली आमी कसं म्हणटाची सूण आनी माजर एक बद्ध वैरी आसताची म्हणून तशी तुमगेले घरकड कशी तांणी हें कोन्न व्हेलें समकोन म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ವಡ್ಡಿಲ್ ನಿಮಿತಿ ಪಿಲ್ನ ಸುಣೆ ಒಟ್ಟು ವಡ್ಡಿಲ್ ನಿಮಿತಿ ಮೊಗಾರಿ ಆಸ್ತಾ ती सुणेक आंग अष्टून गेलेरीची कसाने करना एद्दोळते आमगेल सुणे कसले हें जाला की केन्नाय गर्र करचे बिश्टा गर्र जाता आमी एक ताळ कळकूर स्टॉप जाता नाव काण सुणेल नाव काणू वॉइस रेज केले ते स्टॉप करता सुण्याक तुम्ही नाव दवरले वय वय सुणेक नाव आसा घरांतुले एक मेंबर सो दवरून घेतले व्हेरी नायस अशी तांणी मागीर घरांत अळशिकशी प्रकरणाचे ते कसे तुमकां एक तांकां टॉयलेट जाता तेन्ना परत तुमी कशी ते फेस केले रात्रीच मात्र दिसाची भायर वता ती पिल नासतना सांगू जायना सन्न पिल्ल न्हू तशें करून सांगू जायना करता आशिल्ली आतां वॉशरुमा वता ती ते उदक घालून सोडता टॉयलेटा वयर बसून करता ती करता ती फक्त केल्यारी आमी ते क्लीन करता ती उपाय ना करूं का ना अळशिकशी म्हण दिसना इता म्हळ्यार ते तुमकां तितलो मोग आशिल्लें ना ते काम तुमकां ते तुमगेलेशी एक कोण करता तेंचे मोगार केल्यार तुका अळसीक गलीज अशी जायना आमगेलें म्हण एक ते आपल्यापण आसपण ते कंटिन्यू जाता करेक्ट अशी मागीर येतांक तुमके खंयचे इमोशनल इन्सिडेंट कसले आसा की सोनाल माजराल वटू आसा खंडीत आसा भरपूर आसा म्हळ्यार 23 वर्सां एक्सपिरियन्सान तूं भरपूर तसले मेळ्ळा म्हणटाना 23 वर्सान तुला पुरा माजरा आत्ता ना ती न्हू तांगेली एक एज जाल गो 10-12 वर्स म्हणटा तांकां कांय ना कांय सीक येता आमी डॉक्टरला व्हरता ती चिके सहित शिकने जाल्यार 2 दीस पळयता ती पोट्टा खायना ओंकले शिकने म्हणटाना नेक्स्ट डे मागीर डॉक्टरला आमी व्हरता ती थंय वचून ट्रिटमेंट दिता ती केलो पटी तांगेले एज जाल्ली म्हण जाल्यार ट्रिटमेंट लागना तेन्ना पुरा मस्त कश्ट जातले पळोवच्याक 2 दीस पोट्टा खायना ती मागीर जीव सोडता आनी ते परत पळोवचे कश्ट जाता जाल्यार उपाय ना आमी पसिल नंतर आमी पळोवक आमगे ड्युटी ती कसले एक इन्सिडेंट उडगास की खंयचे आमगेले एक स्पेशल माजर आशिल्ले भेंडे म्हूण सांगून स्पेशल म्हळ्यार ते जन्म येतना स्पेशल न्ही ताका मनशांनी फात्तर मारून की कसं न्ही दोळे तुमगे ते इंजल पील वेता वय वय आमी ते 2 माजरां पिल्ला भितर हाडपा ते बायल माजरान तुले लास्ट पील आशिल्ले ते ताका आमी भेंडी म्हूण नांव दवरलेलें आशिल्लें ताजे दोळेक भायर गेले तेन्ना मनशान मारन की गेलो एक दोळो गेलो ताजे मागीर भायर वचून येत आशिल्ले ते दादले माजर आशिल्ले कोण भायर फुरा वचून भोंवन आनी येत आशिल्ले बायल माजरां सोदून वता आशिल्ले तशी विंगड माजरान एटाक कोरून की कसा म्हण गोतना टेरेसा वयला पडली की ते आमी पळय न्ही कुर्टा बल फुल गेल ताजे बॅक बोन फुल डॅमेज जावन बॅक सायड चमकताना अशी जावन 2 येद्रा पांयांनी वता आशिल्ले मस्त कश्ट आशिल्ले डॉक्टरला आमी ते कसं की डॉक्टर दाखयले ताणें इंजेक्शना कोर्स कोरका म्हणलें एक 6-7 1 वारा इंजेक्शना कोर्स जाल्लो मागीर होगूर रिकवर जावन ते आमी लेक्कांनी तितलो काळ ते काडटा म्हूण सांगून सादारण 13-14 वर्स आशिल्ले ते तुमगेलो वय आशिल्ले एक 2 वर्सां फुडें गेले हुशार नाय प्राय जावन गेले
तुमगेले सोयऱ्यान पुरा येईल त्यांना घर कटकोण येताची घर मळतना पण ते सुनी माजर पुरा कसं करताची ताने ऍक्च्युली तांणी भायर भोवन आसताची घर करतो मग ताका शीत मात्र घालचे इतली काळजी घेवन आसता जाल्यार तांणी सोयऱ्यान येईल तेन्ना कसं जाता आशिल्लें आतां सोयऱ्यान येवची टायम ना उणी जाला जाल्यार कोविडा नंतरची काही उणी जाला ते येवची पुरा जाल्यार आयल राबलेरीची वैरी रूम आशिल्ली सोयऱ्यांक वैरी सकयल माजर सुणे आसता ती ते भेंडी नासतना ताका पळोवचे आमी मात्र न्ही बिकॉज सोयर येयल्ली समेत तांकां अभ्यास जाला इवन आमगेले कॉलनीचे 4 जाणांक तागेले गुर्तुशे म्हळ्यार ताका चमकुच्या दायना ताका प्रॉब्लेम आसा म्हणले न्ही ती रोडार घरा भायर गेल्यार आमकां रोड पांय भायर गेल्यार रोडार व्हेकल वता तांणी स्लो करता आशिल्ली आमी कोणेय तरी सोयर आयिल्लो मनीस तो कोणें एक तागेले खातीर राबता ती रोडार हेकाड तेकाड वताना ताका पळोवन वयर दिवसा 1-2-3 वेळ पुणे भायर सोडका पडटा हागो मुतूक ताका भायची प्रपंच पळोवच्याक कसं जाल्यार म्हणटा तो भायर प्रपंच पळोवन आशिल्लो सुरेख सांतुलेन स्पेशल जाल्यार ताका भायची गोतना हें तशें न्ही भायर वचून उड्डून वणतीच्यो वणू रुखार चडला पुरो मज्जार ते सडन अशी धांवन पळयता ताका आश जाता वय मस्त फिलिंग्स तशी मगे बामूणय आमी अंगडी क्लोज जाल्या नंतर 10 गंटे रातीक अंगडी क्लोज जाल्या नंतर ताका पार्का व्हरचें येद्रा पार्क असं म्हण पळय थंय व्हरून ताका तो रूख पळोवन रगता आशिल्लो रुखार चेडाय म्हूण सांगून तशें आनी थोडे वेळ ताका रुखार बसकोरचे बाईचे दूर तुलन आनी पळयत आशिल्लो तो देवचें आयकना आशिल्लो 1 अर्द घंटा ताका भोंवडोवन घरा हाडचें आशिल्लें मस्त मिस जाता प्रत्येक माजराक आमी तितलें मोग करता ती जाल्यार हाकाचे कॅर चेड आशिल्लें तें मस्त फील जाता आमकां वय बा तें एक आमगेले एक अनकंडिशनल लव दिवची सुणे मात्र तशी तुमगेले तशी आता इमोशनल जाले तशी एक खंयचे हॅपीएस्ट मोमेंट कसले की तुमकां हॅपी जावन आशिल्ले मोमेंट हॅपी तेंची तांकां पोट्टा गेल्लें फूड गेल्लें तांणी खुशेर खेळ्ळें तें आमकां खूश मेळटा आनी आमी खंय भायर वच्च्या जायना आंगडी आशिल्ली मीठ खंय वचना ती आनी हांकांय 2 वेळा फूड घालका जाल्यार आमी घरा आसूं का कोणें एकलें एक आसूं का हांव भायर गेलें हांनी आसूं का कोणें आसूं का आणि तुम्ही काही बाहेर सुकून येईल मस्त ते सुणेन आनी करचे पळयतना मस्त आंगार उठचे खंय गेलें येदोळ म्हण तांगे लँग्वेजान ते एक्सप्रेशन करचे वय माजरान आंगा गश्टूचे कितले बूक दावो चपचे करचे करनात पडटा आनी मोगारी पाया आंगा सारो घेवन घाली पडटा का म्हणची तसले तशी करता ती असताना पुरे तुम्ही कसं तुमगेल फिलिंग्स आसता तांगेल फिलिंग्स तुमगेल फिलिंग्स कसले तुका हॅबी तुम कसं नोटीस केला की खंडित मनशाकय पळय कशी के ताप येवं होड्डोड नाका ताप जावं आयल्यार पुरो सगळे डाऊन जाता आमी सपोर्ट सिस्टम कोणाले आसूं का घरांत तशी एक हग दावका एक टच दावका प्रत्येक जिवाक दावका ते तशी आमी ऑब्जर्व केलें लेकारी माजरांक समेत सुणे समेत तांकां हुशार नातील दाव अशी दावन इद्दल तेन्ना आमी माती परसूचे एक आंगार एक हात दवरचो तेन्ना कळटा ते एक दीर्घ श्वास घेतात हा कोण की म्हाका म्हणजे ते भेंडेल विशयान आमी मस्त एक्सपिरियन्स केला एक दीर्घ श्वास घेता ते आमी हग केले रे आपळे रे म्हणटा प्रति एक जिवा मोग दावका प्रीती दावका टच दावका इतलें असं भारी खुश जाली तुमगेले असेल पुरा हें काम आयकून आनी हाजे बदलेक हाजे हें एक एक्स्ट्रा आस तुमगेले काम हाजे वाटो आनी कसले तुमी परिसरा खातीर कसले केलेले आसा की टाइम ना आमगेले म्हळ्यार अंगडी आमकां सांजचे अंगडी जिन्साची जाल्यार तांतू भितर तुमी टाइम काडून सुणे माजर वाडटे रशनाची म्हणून सांगता झाडा खातीर आनी कसले करता की घरांत एक सांजचे आसता घर म्हळ्यार आमगेले एक सांज जागे म्हणटाना आमकां पाय भायर गेल्यार दवरू जायना झाडां गार्डनाचे झाड वय गार्डन आमच्या केद्राका पार्क म्हणे पळय ते पार्क एक 8-10 वर्सां फुडें जाल्लेलो आसा ते पार्क जाताना झाड वयली ती जानेवारी फेब्रुवारी म्हणटा पार्कां फुल्ल झाड वयले मागीर उदक घालची ना उदक घालची वेवस्था कन्ना तशी सवण गेली ती ते आमकां ते पळोवचें जायनाशिल्लें ते एक जीव झाड म्हणटाना ताका एक उदक दावका फेब्रुवारी मार्च म्हणटाना वत इतलो आसता एक ड्रॉप उदक ना ताका नळ पायपा वेवस्था केली आतां नळ घालून गेली ती उदक ना घालतलें ना कोणें तशी हांव आनी म्हगेले बामण राती 10 गंटे अंगडी बंद केले नंतर थंय वचून कळस घेवन वचून झाडाक दलतितले एक अर्द घंटा बरी एक दिवस एक सायडा घालचे एक दिवस एक सायडा करच्यो कंटिन्यू उदक घालचे एक 2 महिने 2-3 महिने आमी ते उदकाचे एक केला सेवा तितले आनी मस्त कसं करूं जायना आमचे इतलेंच आमगेले कसं अळिलू सेवे म्हणटा पळय ड्रॉप इन द ओशन तें जाल्यार पावता इतलेंच भारी खुश जाली
आणि तुमगेले असल रोल की सुण्या माजरांक रोडार येवन आशिल्ले तांकां व्हरून तांकां एक लायफ दिवचे ते निजावन एक व्हड काम आणि आम्ही तुमगेले ह्या कामाक प्रशंसा करताची अशीच मुखार सुनी तुमकां आनीक लायकून वरतशी देव तुमकां शक्ती दिवो म्हूण आमी मागताची तुमकां हें पुरा करचें आयकून इता म्हळ्यार ते सुणे माजरांक रोडार आसताची तांकां आमी चंदुकोन पळयताची मोग दिताची घरां हाडटाची आनी तांकां एक अनकंडिशनल लव जो आसता आशापूर तांगेले तसल हांकां तुमी करची पळोवन आमगेल विक्षकांक एक प्रेरण येवका सो ताजे खातीर तुमगेले कसले मेसेज आसला सांगेत की मेसेज एक म्हळ्यार सकाळांक हय सक्कडांक मोग करा तितले फर्स्ट म्हगेल तितल्यांची आमकां स्टार्टींग कळना आमी जन्मायन व्हड जाता मागीर कळटा रियलायज जाता भुंयचेर अशें थोडे काळ आमी कसनय ना भुंयचे टोटल आलोचन केल्यार कसनय ना ताका मनशा धरले प्रत्येक जिवाक मोग करा कितले जाता की तुमचे न्हू सहाय मनशा जाल्यारय सांगचे हांवें दुडवा सहाय ना जाल्यार मॅन पॉवर आसा तुजेन जालें तितलें करी एक्सपेक्टेशन करनाका तोकड तुल्यान कसन येत रिटर्न म्हूण करनाका वयर एकलो बशिल्लो आसा तो आदले फाय खंडीत दितालो म्हणलें कोण तुजेन जाता तितलें कर सोड माजरां तुमकां घरां पसूचें जायना फ्लॅट सिस्टम भायर वतना थोडे कसाने घेवन वचून तांकां घालची की एक तांणी आशिल्ले कडेन वचून कसाने घालची की तशें मस्त जन आसा चड जावन तांणी पोट्टा खातीर पोट्टा खातीर न्हय भूक म्हणजे खोडी पडे आमी घोळता ती आमगेली कुशायता सिजेता ती खाता ती भायर वचून खाता ती तांकां एक उल्लोच्या जायना म्हळ्यार मात शिवाय एक तांगेले फिलिंग्स पळय भारी एक तुमी तांकां पळोवन शिकूका तांगेले सुण्याल माजराले जेवो खंयचे एनिमल्स फॉर दॅट मॅटर तांगेला एक फिलिंग्स आसताची तांकां अर्थ जाता कसलेय हें केल्यार म्हणून सांगच्या म्हाका तांकां दिसता एक इन्सिडन्स माजरालय म्हण सांगता सांग तुका खाली तांकां टच हे मात्र न्ही मनशां कशी लास्ट एज जाता की आमकां कळटा आमी कितले काळ गोंयच्यार आसता तेन्ना तुका ऑटोमॅटीक आमगेल्या वयरी सोणच्या मन्यान आमगेले जन आमगेले इवन आमगेले घर मिगेल वस्तू म्हणटा तुका ताका अटॅचमेंट आसता ते सोणच्या खंयच्या का मन जायना अर्थान एक जाल्ले इन्सिडन्स आमगे ते एक बिट्टू म्हूण आशिल्ली तेवें कोणकी सोण गेलें पिल तशें भितर बिट्टू हो दवडो बिट्टू तें नांव एक बिट्टू म्हूण घालें आमी ताका ती एक 10-12 वर्सां आशिल्ली पयलीं हुशार नाशी डॉक्टराले व्हेल्ले 2-3 म्हयने समा आशिल्ली पोट्टा आनी खात आशिल्ली तिगेले एंड जालें ते 10चे दिवस हांव पळयलें का ती केन्नाय एक खुर्चेर पर्टिक्युलर तिगेले एक खुर्ची आसा ताजेर बसची तिणें त्या खुर्चेर विंगड खंयचे माजरां न्हीद जाल्यार ते खुर्चे हातार बसून ऑब्जर्व करचे उठ्ठा म्हूण एक्शनारीची ते म्हाजेर उठयत आशिल्ले तिगे लास्ट मोमेंटा पयरी 7-7:30 म्हणटा सांजे एक टम्लरा वचून ते उद्दा पिवन आयली उद्दा पिवचे काही जाय नाशिल्ले जाल्यार उद्दा पिवन आयली त्या कंडिशनरीची तिका ती खुर्चे अटॅचमेंट एक माजर न्हिदोन आशिल्ले ती तुदेर येवन बसल्या त्या खुर्चेर पळयताची मिगेल खुर्ची उठ्ठा म्हूण सांगून ताका ते तुमकां कळलें कळटा केन्ना खुर्चे तेंची लास्ट मोमेंट समेत मागीर ते माजरां हांव शिफ्ट कोण विंगड कडेन घाल्ले त्या खुर्चेर बसली ताजेरी पळय ती न्हिदल थंयची सांजे 7-7:30 न्हिदलेली राती 11:30 म्हणटा तेची खुर्चेर जीव सोडला तिणें सल्पुरा तुका मस्त एक्सपिरियन्स मेळटा म्हण मनशा वरीची फुल्ल प्रत्येक विषय सोण माजर म्हण न्ही प्रत्येक जिवान तो आशा पुरो आमी एक सोण माजरा पोसिल निमित्त आमकां कळटा प्रत्येकान तो आशा पुरो म्हणून तुमी अशी हांगेले प्राणी आले मूक प्राणी तोंड येनातील प्राणी आले नडवळीक ऑब्जर्व करून आनी ताजी तकीच समजव तशी एक व्हड तुमगेले मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण आमी सांगताचे हांगा आनी आमगेले देविका आले सुणे माजरा पळोवचे ते सुण्याले आनी माजराले एदे फोटे आमी तुमकां पळोवचे खातीर हांतू घालताची देविका ते फोटोज हांगा घाल्लेले आसा आमगेले विक्षकां खातीर ते कसो म्हण एक चिके सांग्याची तांकां सकाळी उठेल कुडलेक पटी आमी उठेल कुडलेक पटी गॅसाला येतात माजरां तांकां थोडे दूद घालता ती केलो पिता केलो साय समेत असले मात पिता ती अशी दूध पिना ती मागीर 10 घंटेक तांगेली ड्युटी शीत हांव घालचे जेडके बामणान घालचे क्लीन करून आमी जेडकी खायना ती आमी वेजिटेरियन तांगेल खातीर आतां एक 20-23 वर्स तुले ना नित्य म्हणके थोडे जेडके घेवन तांकां अशी कट्टकोन एक कुडको घालता ती मागीर शीत आमी राती 3 पाव शिजयता हांव
ಒಟ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ 8 पाव शीत आम्ही दोघांसाठी सुणे माज्जर प्लस आम्ही दोघां खातीर 8 पाव रात्री 3 पाव सकाळी 5 पाव घालता ते शीत करून तुमगेले घरा भायर जड्डा पाल्ली पुरा आसाची 5 सुणे आसात ते लागले तुमगेले घराले आसता घराले भायर जाग ना आता न्हीद करचे आनी मस्त कष्ट जाता पावस आयल्यार आनी जाल्यार करतात आमी जळकेक मिगे बामूण क्लीन करून दिता मनशान खाताना कशी क्लीन करता तशी कट करून क्लीन करून दिवचे तशी प्रकोर कजता ते हून करून म्हणजे डॉक्टर्सान म्हळ्यार शी घाल नाका ती आनी हरवी जळकी घालून समनाय तांकां सिज्जेल घाला ती म्हणून म्हळ्यार ते रुचे एक माजर म्हणून त्याने एक कुडक जळक शी घालता ती वरलेले शीत मिक्स करून ताका मीठ मिरसांग घाल घेवन सिज्जोन शीत मिक्स करून एक पेपर दवरून ताजेर माजरांक सुण्यांक तांगेला आयदनांत 2 वेळा काम असतं ते सकाळी 10 घंटे चूर जाल्यार 10:30 पावण एक करता ताजी जाता ते करून क्लिनिंग आनी म्हणटाना रात्री 8 घंटे तुला ना 8:30 पावण 9 ते घरचे माजर बाईचे 5 माजर भायर येवन तांणी बागेलाक येता ती आमी आयली म्हणून हें करता ती आयल तशी आमी घरा आसा म्हण जाल्यार तांकां घालता ती 2 वेळा फुड्डाक घालता जळके कार्यक्रम म्हणून एक आसा आमगे सकाळचो डिवोशन म्हणून सांगेत तुमगेले काम निजावन एक डिवोशन आणि एक मोगान प्रितीन तुम्ही करता आसाची खंडीत आमकां भारी आनी ह्या विशयान तो कसं सांगता म्हणून म्हाका कळना तितली तुमी चंदुकन पळयता आसाची ऑन बिहाफ ऑफ म्हणटात म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्र आसून हांव तुका मस्त धन्यवाद दिता आसा ह्या कार्यक्रम आयल्याक आनी 4 जणांक ह्या विशय पावो म्हणून सांगून कित्याक म्हळ्यार तुमी घेवचे ते जेन्युइन लव सगळ्यांक करच्यो का म्हणून हांव आश करता हांवें धन्यवाद आमगेल हे काम पळोवन गुर्तिसून म्हाका हांगा येवन एक सदावकाश विश्व कोंकणीच्यान दिला तशें करून तांकांय मनपूर्वक हृत्पूर्वक धन्यवाद आनी जयश्री तुकाय इतलो वेळ मिगेलो उरलो न्हू तशें करून तुगेलो बसून इतलो केलेलेक मस्त मस्त धन्यवाद सकणाक प्रेरण हांतू भितर जावची कसं म्हळ्यार अशी परिसर रक्षण करता आमी परिसर रक्षण करचे खातीर आमी अशी झाडांक झाड वचची की आनी उदकाक मोस्ट इम्पॉर्टंट उदक आनी वेस्ट करना तशी चंद करून उदकाचें संरक्षण करता रोडार आनी कोयरांनी घालना तशी आमी चंद जावन एक मेळ्ळें सगळ्यांनी वट्ट जावन असल काम करता म्हणून आमकां मस्त मना आसा तुमगेले निमित्त हे प्रेरण जावं तांकां म्हूण आमी आश करताची आमगे विक्षकांकय धन्यवाद